नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. प्रजासत्ताक दिसा निमतान युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ आड चिमलाकारांचे बांबोळे खर आंदोलन. सरकारान बांदले आमचे हात. प्रकल्प रद्द जावंक ना जाल्यार 30 जानेराक करतले महाआंदोलन. देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो उबोवन भेटयली प्रजासत्ताक दिसाची परबी. आशिया खंडात पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी बालरोग तज्ञ आनी नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अर्मिदा फर्नांडीस हांकां पद्मश्री पुरस्कार जाहीर. वैजकी क्षेत्रात तांणी दिला मोलादीक योगदान. धारबांदोडा जाल्ले स्वय अपघातात ट्रक चालक कॅबिनान आडकून उरिल्ल्यान जालो गंभीर जखमी. उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत केलो दाखल. सार्टे गांवच्या दोंगरार फुल्ला वालपापडेचो मळो. फाटली 10 वर्सां जाली विष्णू गांवकर आनी ताची फामील भाज्यांची लागवड करून स्वयंपूर्ण रावपाची दिता देख. वास्को भोवतेर जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारी जाळी तशेंच हेर सामान उज्यांत पुराय गेले लासून सुमार 12 लाखांचें जालां लुकसाण. आता पळयात खबरो विस्तारान. चिमला युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही सरकाराचे प्रकल्प नाकाच म्हणून प्रजासत्ताक दिसा निमतान चिमलाकारांनी बांबोळे खर आंदोलन केले. आमकां अजुनूय स्वातंत्र्य मेळूंक ना. सरकारान आमचे हातपाय बांदून दवरिल्ले आसा. सरकारान युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द करूंक ना जाल्यार 30 जानेराक करो या मरो म्हळ्यार महाआंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिमलाकारांनी दिल्या. हे दोन्ही प्रकल्प रद्द जाले उपरांतूच प्रजासत्ताक दीस मनयतले अशें तांचें म्हणणें. सव्वीस जानेवारी जो आसा रिपब्लीक जाल्या म्हणजे प्रजासत्ताक. लोकशाही आमचे ह्या जाली. खरी सुरवात केन्ना जाली? 26 तारीख प्रजेची सत्ता आयली. पूण आयज आमकां अशें दिसता जे तरेन सरकारचो ह्या बिहेवियर आसा ह्या हितून आमकां खास करून आमकां यश्टीक तर दिसता आमकां प्रजासत्ताक आमी जाले काय ना हो आमच्या समोर प्रश्न आसा. कारण जे तरेन आमचेर अन्याय जाता हे अन्याय जर पळयले जर जायत तो आमकां आमी तुका पयलींच सांगिल्लें आमकां हो सिंबॉलीक हे आसतलो स्ट्रायक आसतलो. सिंबॉलीक ही अशी आमची परिस्थिती आमकां बांदून दवरिल्ली आसा. आमचो आवाज आसा तो घुसमटून उडयल्लो आसा. कोण आमचे कडेन हे सरकार जे आसा आमचे कडेन कांय लक्ष दिना. सो परतून म्हणटा हे प्रतिकात्मक हे आसा की आमी अशा पद्दतीन हो हे लोकशाहीन लोकांचे आमचे जर तुम्ही म्हणटा खरेंच जर आमकां जर लोकशाही हांगा ही लोकशाही न्ही. हांगासरले मूळ निवासी जे आसा तेंचेर जर तुम्ही अन्याय अत्याचार करपाक लागले तुमचे मोठमोठे तुमचे हेजे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा तांकां वगैरे मदत करपा खातीर जाल्यार आमची परिस्थिती ह्या स्वतंत्र भारतान ही अशीच आसा. आयज आमी प्रजासत्ताक दीस मनयता पूण ना अजून ह्यो ज्यो शृंखला आसा हेच्यो बेडयो ज्यो आसा आमच्या हातून तश्योच पडलेल्यो आसा. मायाची मलकांसा तेरी भगवती तिका मानता आमी आमची ग्रामदेवता.
देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या वस्तुकी झेंडो हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. पळयात झेंडा वंदनाची कांय खिणचित्रां. On this solemn and proud occasion of the 77th Republic Day of India, I extend my warm greetings and best wishes to all the people of Goa. Today, we commemorate the historic moment when our constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our Constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation, enshrining the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. As we celebrate this sacred national festival, we reaffirm our collective commitment to uphold the constitutional values, strengthening the democratic institutions, and work together for the progress and unity of our nation. सत्यात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता. त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी दीस मनयतना वंदे मातरम हे थीम जे आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. देश स्वतंत्र जालो 1946 आणि ताजे नंतर आमकां खऱ्या अर्थान जर लोकशाही जर राष्ट्र जर तयार जालें
ते म्हटल्यार 26 जानेवारी ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले संविधान 10 देशांतले सगळे स्टडी करून केल्ले जे कमिटीन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ते आशिल्ले तांचे हे संविधान या देशान स्वीकारले आणि आज जो देश चलता तो देश या संविधानाच्या अंतर्गत चलता त्याच्या आधारे चलता आणि आज जी लोकशाही टिकून राविल्ली आसा ती लोकशाही जर टिकून राविल्ली आसा ती त्याच कारणां खातीर आयज पुराय देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयात लेगीत प्रजासत्ताक दिसाची कार्यावळ जाली. त्या निमतान झेंडो हुबोवन झेंडावंदन लेगीत जालें. पळयात गोमंतक कार्यालयातल्या प्रजासत्ताक दिसाची कांय खिनचित्रां. सार्टे गावात फाटली कितलीशीच वर्सां जाली विष्णू गांवकर आनी ताची फामील वेगवेगळ्या भाज्यांची लागवड करतात. ह्या नादी लेगीत तांच्यांनी महाबळेश्वरांतल्या स्ट्रॉबेरी फळांचें उत्पन्न यशस्वीपणान केलें. अंदू पयलेच खेपे गांवकर फॅमिलीन 1000 चौखण मिटरांत वालपापडेची लागवड केल्या खंय. पळयात शेतकार विष्णूचो प्रवास. गोंयांत शेतकाऱ्यांक सदांच हवामानाच्या बदलाक आनी येवजण्यो सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान अडचण्यो सोंसच्यो पडटात. पूण शेतकार म्हळ्यारच आमचे बळीराजा केन्नाच हार मानिनात. ह्या हारीकच आपली ताकद करून परत शेताक वचोवपाचें काम नेटान करतात. हे सगळे रात दीस कश्ट करून घाम गळून इत्साशक्त आनी मनात जिद्द आसल्यारूच शक्य आसा. हाजीच एक जिवीत आमकां सत्तरींतल्या साट्रे गांवांत पळोवपाक मेळटा. साट्रे हो सैमान नटिल्लो गांव, तशेंच क्रांतिकारी इतिहास आनी म्हादयच्या कुशीक वसिल्लो गांव. ह्याच गांवांत शेतकार विष्णू गांवकार आनी ताच्या फामिलीन उमेदीन वेगवेगळ्या तरेच्यो भाज्यांची लागवड केल्या. अंदू ताणें आगळी वेगळी वालपापडेची लागवड केल्या. ह्या नादी लेगीत ताणें स्ट्रॉबेरीची लागवड केल्ली. पळोवया साट्रेच्या दोंगरार विष्णून कशी भाज्यांची लागवड केली आनी ताका आयिल्ल्यो आडमेळी. आमी पयलीं हें करूं स्ट्रॉबेरी, मिरची, भेंडो, काल्ली आनी दोडगी आनी चिटकी आनी ही आतां नवीन वरायटी केल्या ही वालपापडी. कसली केला ही आता वालपापडी? ही वेल हा वेलाची केला. वेलाची. पण पयलीं एक फावट घातलेली ती आमची रुजांक नाबी आनी आतां म्हणून मातशी हेका रोग जातात आनी तो पळोवया काय करतात तो. तुम्ही आता हे पाणी खसून हाडला आता पाणी व्हाळाचा न्हंयचा आणि वरती टॉप केला आणि थंयसून परत सप्लाय ड्रीप ड्रीप इरिगेशन ड्रीप इरिगेशन. आणि ही साधारण केन्ना लायल्ली आता ही वालपापडी? वालपापडी आता जाले 40 दीस जाले. 40 दीस जाले आता पीक गावंक सुरवात जाली. काडपाक आता तुम्ही सुरवात करतले आता? आता काडपाक सुरवात करतली. पयलीं काडल्या थोडीशी म्हणून ती बाजार करूंक ना आणि आता बाजार करची जाली ती. तुम्ही आता घरचे आता कोण कोण आता हितून काम करता आता? हांगासर घरचे चेडो, मी, माझी घरकारीण आणि आत्ता ह्या वर्सा सून म्हणजे घरच्या घरेच. आणि आमकां सपोर्ट माझे भाव दिता. कितें चड काम आसलें जाल्यार ते सपोर्ट दिता. ह्याच्या पयलीं तुम्ही स्ट्रॉबेरी केले न्हू, तुमचो तो म्हणजे प्रयोग यशस्वी जाल्लो. पयलींचो स्ट्रॉबेरी केल्लो तो यशस्वी जालो. आणि आता चिटकी लायला तुम्ही? आतां चिटकी लायल्या. ह्या वर्सा भरपूर चिटकी लायल्या. पयलीं थोडी लायताली, ह्या वर्सा भरपूर लायल्या. आणि आता भेंडो थोडो घालता आणि आता पुढे घालपाची आहा चालू तयारी केल्या. हे ड्रीप बी बसयल्या सगळी. ह्या घातल्या पेपर, मॅचिंग पेपर आणि चालू आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारबांदोड्यात जाल्ल्या स्वय अपघातात ट्रक चालक कॅबिनात अडकून उरिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली. थोड्या वेळांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक आनी पुलिशेक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून कॅबिनात अडकून पडिल्ल्या ड्रायव्हराक सुरक्षीत भायर काडलो.
उपरांत ताका लागसारच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केलो. पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. वास्को भोवतेर जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारीत जाळी उज्यात लासून गेली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 12 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. जेटीचेर दवरिल्ली जाळी तशेंच हेर सामान उज्यात पुराय लासून गेले. ह्या वाठारांत पार्ट्यो चालूच आसता. हो अपघात आसूये असो अदमास धन्यान उक्तायला. भविष्यात अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाचे खातीर खोलायेन चवकशी जावप गरजेची आसा. संबंदीत प्रशासनान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी धन्यान केल्या. हांव सांगूंक सोदता हिंगासर न्हू म्हाज्या जाळांक आतां म्हाज्या आनी आलकांदर आनी दर्शन तिगांची जाळां आहली हिंगा म्हाजो चेडो आनी एक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो. तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगलो म्हणटकूच तो धांवान हिंगा येयलो. एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो. म्हाकाय फोन मारलो, हांवें आलकांदराक फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले आनी तेंचे कडेन 2 जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना फायर सर्विसाक फोन केल्लो. मागीर तेंचे कांय रिप्लाय ना, येता म्हणून सांगला, येवंकूच ना. मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें. पुलीस धाडलो हिंगा. त्या म्हणसर बायणासून आलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयला आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा. कितचे लुकसाण जालें, कितचे नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे. ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाची काटाय आनी तेचे आनी दुसरी झाडां आसली थिंगा डिस्को तेचे वयर जातले आनी आलकांदराची रापण आहा ती तेची कळ्ळे तो दितलो म्हाजे स्टेटमेंट. अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो. हे इंजिन एक कळ्ळे, हे इंजिन एक पिड्यार जालें हिंगा. कितें दुबाव तुमकां लायला? आतां हिंगा लोक कोणाचे म्हण कितें सांगतलो. हिंगा पयले सदां पार्टी, सदां शिगरां बिगरां ओडटात. पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली. सकयल दनपारां 12 सुमार हांव येयल्लो हिंगा. सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा. लेबर सद्या ना न्हू, सो फ्रेंडान येयल्लो 12 जायसर हिंगा कोण ना. एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें. मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो. 1 सुमार थिंगा एक तो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून धक्यार आमच्या. मागीर तसोच धांवून येयल्या पयले हिंगा सगळे जळटाले. काय सेव करपा हें ना. त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपा मारपा चालू केले. तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो. मागीर फ्रेंडांक बीन फॉवर्ड केले. ते सगळे येयले थंयसर आमी पालयताले. जाता तितके सेव केले भायले. पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा. कारगीर जळलो, रापण जळलो, काय सांगपाचेंच ना. तुका कितें दिसता अशें की उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला. कित्याक हिंगा आमी येवन गेले सगळे चॅक करून घे तेन्ना काय नसलेले. तेच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार तें सांगपाचें ना. भारताचे पद्म पुरस्कार हे देशातले सर्वोच्च नागरी सन्मान. या वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्कारांची घोषणा केल्या. हातूंतलो पद्मश्री पुरस्कार मुंबयच्यो फामाद बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीस हांकां जाहीर जाला. डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीस ह्यो मूळ गोंयच्यो. 1989 मुंबईत आशिया खंडातली पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी म्हणून त्यो फामाद आसात. तांच्या कार्याक लागून शिशु वैजकी क्षेत्रात व्हड सुधारणा जाल्यात. तांच्या ह्या वैजकी क्षेत्रातल्या मोलादीक योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. ह्या रिपब्लिक दिसा म्हजी टीचर डॉक्टर आर्मिदा फेर्नांदीस वॉज वन ऑफ द रेसिपियंट्स ऑफ पद्मा अवॉर्ड. म्हाका खूब आनंद जालो. एक तर हांव तिचो स्टुडंट आशिल्लो. हांव सायन हॉस्पिटलांत जेन्ना पळय काम करतालो तेन्ना 4-5 वर्सां तिजे अंडर हांवें काम केलें. आनी दुसरी म्हणजे
which is more important, she is one of the most deserving candidates to get this award. ती निओनेटॉलॉजी हेड म्हणून तिणें सायनाक काम केलें आणि ताजे नंतर ती डीन म्हणूनय तिणें काम केलें. शी इज ऑफ गोवन ओरिजीन. तिचे रूट्स आसात दिवाडे आयलंडाक. तिजो बापूय डॉक्टर आर्मांदो मिनेझीस was Vice Chancellor of the Harvard University once upon a time and an intellectual of his time. तिचे भाव जॉर्ज आणि फ्रांसिस मेनेझीस were doyens in corporate world. तिचे अचिव्हमेंट जर तुमकां सांगपाचें आसा जाल्यार खूब व्हडलें लिस्ट आसतलें, पण हांव एक 3-4च अचिव्हमेंट्स तिचे तुमकां सांगता. फर्स्ट इज she was the first person to start human breast milk bank in whole of India. Second, she was the first person to start DM neonatology as a separate branch in Mumbai. Third thing is कि after her retirement तिने आपल्याले लाइफ टोटली डेडिकेट केलें स्लम चिल्ड्रन ऑफ धारावी ह्या भुरग्याचें पोशण आनी जेन्ना पळय प्रेग्नंट मदर जाता तांचें पोशण ह्या 2 वस्तू तिणें फुकट तांकां दिल्यो आनी ती खूब वर्स तातूंत अजून काम करता. आनी तिजो एनजीओ एक आसा स्नेहा म्हणून. सध्या ती ह्याच लोकां खातीर ह्या स्लम्साच्या ड्वेलर्सां खातीर पॅलिएटिव्ह केअर फॉर द टर्मिनली इल कॅन्सर पेशंट्स हें काम तिजें चालू आसा. तिका आमी सगळे इन्कार्नेशन ऑफ मदर तेरेसा अशें म्हूण म्हणटात. ऑन पर्सनल फ्रंट शी हॅज नॉट बीन सो लकी. शी लॉस्ट हर हजबंड Dr. Rui Fernandez, a very prominent dermatologist who was the head of the department of dermatology at KEM Hospital. But more so, she lost her only child Monica to a rare form of cancer. हांव इतलेंच मागतां की तिका खूब वर्सां मेळची तिची हें कार्य चालू दवरपाक आनी कंप्लीट करपाक. रेस मागोस थळाव्यांचो मांडवी न्हंयत येवपी कॅसिनो वेसलाक खर विरोध चालूच आसा. आयतारा जाल्ले रेस मागोसचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी व्हडा संख्येन गर्दी केली. वाठारांत सतावपी प्रस्न तशेंच कॅसिनो वेसलाच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. गांवच्या लोकांचे त्रास कोणाकूच दिसना, फकत प्रकल्प हाडपाचे चिंततात. हातूंत गांवची उदरगत खंय? ही सगळी पंचायतीच्या आशिर्वादानूच कामां चल्ल्या असो थळाव्यांचो आरोप. जाल्यार आमदार आनी पंचायतीन थळाव्यांक नाका ते प्रकल्प आमकांय नाका अशें म्हणत कॅसिनो वेसलाक खर निशेध केलो. पळयात. बरोबर आसा. आमचो आमदारूय आयिल्लो, आमदारांनी बायट दिल्या. आमदारान सांगला आसतलें की आमी तो बऱ्या पद्दतीन इश्यू हँडल करतले आनी हे जे आसा ते विलेजर्स वीथ सरपंच आमी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले आनी तेंच्या बरोबर आसता. तें सांगलां न्ही आमी ग्रामस्था बरोबर आसा, ग्रामस्था बरोबरूच रावतली. तेच सांगलें न्ही आमकां आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आनी ग्रामस्था बरोबर. ग्रामस्थ थंय आयलो थंय पयलीं बोवाळ जालो आशिल्लो. थंय कितें जालें, लोक सुकत आशिल्लो, पंचायत हॉल जो आसा हो कमी पडपाक लागलो. सो थंय तेंचें हें आशिल्लें की एकदां तें रेजोल्युशन घेतलें ती
ग्रामसभा ऑर्डिनरी आहा ते नोटीसी पावल्यो काय हे जो आसा व्हेरी जो आसा तो चेंज करूंक मेळना. सो हांवें एकदा रिक्वेस्ट केलें की अशें जावचें ना, आमी लागच्या लागीं लोक सुबेज जाता म्हणून आमी हो घेवया, लोकांचे ग्रेडियंट्स आयकुया. ताका लागून आमी आतां सरस्वती हॉलान आयले हांगा मंदिराच्या हॉलान आनी हांगाय ग्रामसभा कंडक्ट केली. तेंचे कितें मांडणी आसा, तेंचे कितें म्हणणें आसा ते सगळे रिकॉर्ड केलेले आसा. त्या प्रमाणे आमी सीओपीक आनी गव्हर्मेंटाक जे आतां मागीर सगळे असले ते आमी सरकारा कडेन आमी मांडटले. लास्ट टायम म्हणटा सेम आनी तेंचें म्हणणें हें आसा तांकां आनीक रिप्लेसमेंटूय खजिनो नाका म्हणून हांव सांगता की हांव हेजे पयलीं आशिल्लो, आतां हेजे फुडें लोकांक कितें जाता तेज्या प्रमाणे आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसा. तेंचें कितें सध्या मरे गोंयांत सरकार आसा पळय तो कॅझिनो जनता पार्टीचो कॅझिनो रूल करता गोंयांत सध्या. आनी जे काही राजकारणी आसा पळय ते टोटल डिपेंडंट आसा. आयची ग्रामसभा ही कॅझिनो खातीर नासली, ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली 26 जानेवारी खातीर. आतां लोकांनी पावर दाखयलो आमकां कॅझिनोचो विशय ग्रामसभेक मांडपाक जाय, तेका लागून ही ग्रामसभा जाली. आतां लोकांनी जो ठराव घेतला आमकां कॅझिनो नाका, तो थंय शिफ्ट कर, हांगर शिफ्ट कर, आमकां कॅझिनो नाका, एकमेव ठराव आमी ग्रामसभेक घेतलेलो आसा. तो ठराव आतां कितको पर्यंत ठरता टिकता तो आमकां पळोवपाक जाय. तुम्ही आज एक उदकाचो विशय मांडलो की तुमच्या गांवांत उदक कितलें मेळटा लोकांक आनी प्रोजेक्ट कितले येता हाची संबंदीत, ताचेर तुमी कितें सांगतले? हांकां हेंचे हे डाटाच ना मरे. खरें म्हणशाले उदकाची कॅपॅसिटी कितली सरपंचाक खबर आसूंक जाय न्हू, तेंका कोणाकूच खबर ना. आमदारांनी ते उत्तर दिवंक ना, सरपंचांनी उत्तर दिवंक ना. हांकां फक्त एकमेव कार्यक्रम हांचे कडेन प्रोजेक्टाक परमिशन घेवप. आमकां कितें प्रोजेक्ट येवपाकूच जाय, पण गांवची नाशाडी करून गांवच्या लोकांक म्हणजे तांदूळ उदकां नसा दवरप हे बरोबर न्हू. उदक हे कोणाक दिवंक जाय पयलें, सुरवात गांवच्या लोकांक दिवंक जाय. आयज गांवची कॅपॅसिटी कितकी, लोकसंख्या कितकी आसा हे हांकां खबर ना. हांकां फक्त कितें वेकंट प्लॉट खंय आसा, खंय परमिशन, हे हेंचेर सगळो डाटा आसा. गांवच्या लोकांक नीट कितें लायट बाबा जाय, उदक जाय, रस्ते जाय, गटर जाय, हे हेंचे डाटा ना. हेंचे कडेन एकमेव कार्यक्रम दोंगर खंय एमटी आसा, प्लॉट खंय एमटी आहा, हेंची थंय नजर आहा हेंची. माझी एकमेव मागणी आमकां 24 तास नाका, पर डेली आमकां गांवच्या लोकांक उदक दिया, विशय सोंपलो न्हू. सध्या कितले येता तुमकां? अरे उदक आमकां पयऱ्यान एकदां 2-3 वरां येता, पयऱ्यान ऑल्टरनेट डेज, म्हणजे सोमार येयले जाल्यार बुधवार येता, बुधवार येयले जाल्यार शुक्रार येता, असो येता. डेली उदक ना रे बाबा. तो आमचो सुभाष फळदेसाय सांगूंक जाल्यार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सांगू, आमकां उदक म्हणटा तें पयऱ्यान एकदांच येता. अशें माजर दूध पियेता आसतना पळय, दोळे धापून दूध पियेता पळय, तसल्यो गोश्टी हेंच्यान चलयल्या. आतां हांवें काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो तो हांवें की डेल्टिनाचो म्हणजे डेल्टीन हेंचो बापूय आनी हेजे हे इल्ले भुरगे हे अशें करून आख्खो गांव डिस्ट्रॉय करपाचो हे करता. आनी काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो हांवें तो कितें फाल्यां हे म्हणटले डेल्टिनाच्या बोटीक लागून ते फाल्यां सरकारान दिला. हे जी हेंच्या हातीन जी फायली आसा तेजेर पयलीं हेजेर खंय तरी रोक लागपाक जाय. तो लागलो जाल्यार तांकां थंयसर एक मात तरी हे पडटलें म्हणून हांवें तो एक इशू काडलो. इन द नेम ऑफ क्रोनिश लँड प्रायवेट लिमिटेड ह्या नांवान हेंच्यान ताका परमिशन दिला. आनी विदावट द ब्लेसिंग ऑफ पंचायत येदे व्हडले जे मॅसिव जे हे चल्ला ते केन्नाच खंय जावपूच शकना. आयज असो एक पंच आसा की आमच्या गांवान एक अशें एक पंच आसा, तो गांवान घरच्या सायडीच्या वणटीन पासून कितें जालें तेका आवाज येता आनी येदे व्हडल्या गांवान हे कितें चलता तें तांकां कळना. सो म्हणटा पर्पजली हें सगळें चल्लां म्हणून सगळें प्लॅन म्हणटा तूं? प्लॅन बरें. आनी एक तुमी विशय काडला प्लॅन हेंच्यांनी जो मेन मुद्दो सांगचे म्हणजे जी सरपंच आनी सरपंचाचो घोव आसा, हजबंड आसा तेजो, हे एक दलाल जाल्लेले आसा. एक बेरी म्हणून स्ट्रॉबेरी म्हणून गांवान आमचे कोण येयला नेवी, तेजो हे दलाल जाल्लेले आसा. तेज्या खातीर एक गांव विकपाक फुडें सरलेले. हांकां लोकांचे पडोन गेल्लेले ना, लोकांचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे पडोन गेले ना, कोणाचे ते गांवच्या लोकांचे कोणाचे पडोन. आयज हेंच्यांनी दुसरी गोश्ट अशें आतां आयकूंक येता की मोसुंडी जी आमची क्रिमेटेरियम आसा ती पासून विकपाक काडलेली आसा म्हणून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.